दाबोळे हो गोयचो एकमेव विमानतळ. दिसाक लाखांनी प्रवाशी ह्या वाठारांतल्यान गोंयांत प्रवेश घेता. मात ही सुवात रातची उपाट काळखांत बुडटा. ह्या वाठारांत रस्त्यार रातच्यो लायटी नासतात म्हूण थळावे लोक कागाळ करतात. RDX खातीर दाबोळच्यान जॉन डिसिल्वा. Dabolim Airport is the only airport in Goa, whereas a lot of tourists travel to Goa due to this airport. More than hundreds of flights lands per day. The issue what I'm raising is during the BRICS time, the previous government they have done the development, whereas they have widened the road as well as they have put the street lights with LED lights into that. The sad factor is that ki after the BRICS जेन्ना काबार जाल्या आता it's almost a month, all the street lights behind you can see that is been shut down. जी street light पेटत ना. सांगपाचें म्हटल्यार अशें दिसता की the why I don't know की the airport authority is been neglecting. Apart from that, why highway authority is not taking this issue up. Neither जी आमची इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आहा हे हेजेर लक्ष घालता. कित्याक म्हटल्यार तर you can see the advertisement behind on the street light for तेका लायट पेटलेले आहा, but upper head street light काय तेजी बल्ब पेटलेली ना. वायट दिसता सांगपाक की डेवलपमेंट म्हणटा आनी ब्युटिफिकेशन म्हणटा हेतून हे जे एडवर्टिजमेंट लायला हे व्हडलो स्कॅम कितें अशें आमकां लोकल्सां दिसून येता. बट टेक्निकली स्पिकींग ही जी स्ट्रीट लायट आहा तेका गव्हर्मेंट इज चार्जींग 3.20 पैसे पर युनिट आनी जी ही होर्डिंग्स आहा तेका 10 रुपया पर युनिट चार्ज करता. बट लुकींग एट अ सिनेरियो अशें दिसता की हेजी जी लायट आसा स्ट्रीट लायटाची ती तेंच्यांनी डिस्कनेक्ट करून ह्या फकत हे होर्डिंग्स आहा ते यूज करता. वेदर इट्स रियली ट्रू ऑर नो आमकां लोकल्स अशें दिसून येता की हांगासर कितें तरी स्कॅम चालू आसा. आयज तुमी पळयता की म्हाजे फाटल्यान आमचो गोवाचो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आहा आनी तेच्या भायर पळयत जाल्यार ही स्ट्रीट लायट आहा तेका लायट ना. ते सगळे होर्डिंग्स आहा तेका लायट आहा. म्हाका दिसता कितें ते होर्डिंग्स आहा पळय ते स्ट्रीट लायटीकून चड पावर घेता, स्ट्रीट लायटीक कमी पावर घेता. सो म्हाका कितें दिसता ती स्ट्रीट लायटीक जर लायट येयली जाल्यार त्या होर्डिंग्साक आपुणूच लायट पडटली आनी हो प्रॉब्लम 1-2 दिसाचो न्हू, हेका आतां 1 म्हयनो जालो. इतले वर्सां ती हायवेक लायट पडूंक नासली, ब्रिक्साक लागून ती लायट पडली. हे आमचे व्हडलें हें पूण जालें कितें ते कन्सर्न डिपार्टमेंट इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट जावं नॅशनल हायवे आनी 17B ते मेंटेन तेंचे नदरेक खबर आसा, तेंच्यांनी ती नोंद घेवची आनी ते सारकी करची. स्ट्रीट लायट म्हणल्यार कोणाक कंप्लेंट दिवपाक आमी सदां ट्रॅव्हलिंग करता. हांव वार्कासून डेली दाबोलीम ट्रॅव्हलिंग करता आनी जायते जाग्यार लायट पेटना. स्ट्रीट लायट म्हणल्यार हायवेचेर आतां स्ट्रीट लायट लायल्या ती पेटना. हाफ ए पेटता, हाफ ए डिस्कनेक्ट आसता. लायक बिट्स पिलानी एरिया, सडनली से मंगूर एरिया, वर्नापुरी एरिया आसा ते पेटना. सायनबोर्ड्स आहा ते ऑलरेडी पेट्टाय पूण वी आर नॉट इम्पॉर्टंट. सायनबोर्ड्स आर नॉट इम्पॉर्टंट फॉर अस एज फार एज स्ट्रीट लायट आमकां चड इम्पॉर्टंट आसा आनी स्ट्रीट लायट पेटपाकूच जाय. आनी आमकां खबर ना कन्सर्न कोण आसा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चोयता कोण चोयता तें खबर ना. सो माय हंबल रिक्वेस्ट वील बी देर, whoever taking care of the street lights should take a proper action and considerably it has to be lighted up and it should be proper routine check करपा जाय.